नमस्कार. हांव CA उपेंद्र शणै विश्व कोंकणी केंद्राचे CA साधक म्हणले ह्या सिरीसाक तुमकां सगळ्यांक हार्दिक स्वागत. आयचे आमगेले अतिथी जावन आसांची CA श्रीधर नायक तुमकां स्वागत करता. नमस्कार. हांगेले किरू परिचय. हांगेल नाव श्रीधर नायक अन्नी मूलतः कासरगोडचे. हांगेल अन्नाल नाव बेकल अनिरुद्ध नायक तन्नी रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई जावन आसांची. अम्माल नाव विद्या नायक तन्नी होम मेकर. तशीच तांची एक बहीण आसा शुभा नायक म्हणून सांगून तन्नी कर्नाटक बँकांत मॅनेजर जावन आसांची बेंगलोरांत आसांची. तशीच तांगेल बहिणील म्हणून मन भवजी कार्तिक मल्ल्या म्हणून सांगून स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकांत एक लायक उद्देर आसांची. हे हांगेले किरू परिचय. आता आमी श्रीधर नायकाला कशी उलोवचो सुरू करया. सो तुमगेले एक सन इंट्रोडक्शन हांव ऑलरेडी दिल्ला. बट तुम्ही जन्म येयले कासरगोडाक. तुमगेल बाल्यत्व विशयी तशी स्कूल कॉलेज तशी तुमगेल बापसूल कसलं प्रोफेशन ताजे विशयी तुम्ही एक आमकां एक डिटेल्ड सांगल्यार. नमस्कार. मिगेल ನಾನು या ग्रामीण बँक आशिल्लो तशें ट्रान्सफरेबल जॉब. सो आमी बर्थ जाल्लो कासरगोडांतू. मिगेल प्रायमरी आनी हायर एज्युकेशन जाल्यार धारवाड मळल गांवांत. सो हांव फस्ट टू 10th थंय कन्नड मिडियम शिकयलो. मागीर अन्नाल बँक मर्ज जाल्ला. सो आमकां मंगळूर येवच्याक चान्स मेळ्ळा. सो मिगेल PUC आनी डिग्री हांव केनरा कॉलेजान केलेलो. ओके. तशी ट्रान्सफरेबल जॉब म्हणून तुम्ही सांगले. खंयचे स्टेट खंय तुम्ही चड जावन ट्रान्सफर जावन आशिल्लींची खंयचे गांव पळयला. अन्नाल ग्रामीण बँक आशिल्ली न्ही तर. सो त्या मलप्रभा ग्रामीण बँक म्हणून आशिल्ली पोडा. सो त्या नॉर्थ कर्नाटका तितलो म्हळ्यार हुबळी धारवाड सौदत्ती त्या एरियांतू आशिल्ली चड. सो हुबळी धारवाड आनी तशी पळयलींची. सो ताजे निमित्त आमकां ट्रॅव्हलिंगाचे या एक क्रेज म्हणयता. आमी नॉर्मली म्हळ्यार 2 months रजेर पुरो आमी ट्रॅव्हल करता आसता आसलींची प्रति वर्सा. तशीच तुम्ही सांगले कॉलेज म्हणटा तुम्ही कोडेला येयली. कोडेलान तुका तुम्ही कॉलेजाच्या आमकलींची ते दुखून मागीर तुमकां CA म्हणलें एक कोर्साक कशी एंट्री जाल्ले, कसं मोटिवेशन ताजी कसं माहीत आशिल्ली तुमकां लायक. हांव कॉलेज PU केनरा कॉलेजांतू जॉयन जाल्लो. सो थंय कशें म्हळ्यार हांव कन्नड मिडियम शिकिल्लें न्ही तर म्हाका थोडे इंग्लीश कश्ट जाता आशिल्ले. सो हांव कसं केलें म्हळ्यार म्हाका एक संध्या मॅम म्हणून एकली लेक्चरर आसा. म्हाका म्हळ्यार ती एक्चुअली डिग्री शिकयत आशिल्ली. हांव अशें PUंतू. सो म्हाका म्हणलें संध्या मॅम चांग शिकयता म्हणून. सो हांव तिगेले घरा चमकलो. मॅम म्हाका हांव कन्नड मिडियम शिकिल्लें न्ही तर म्हाका बेसीक मॅथमॅटिक्स मस्त कश्ट जाता म्हणून. म्हळ्यार तें पुरो इंग्लिशान आशिल्लें. हांव कन्नड मिडियम शिकिल्लें न्ही म्हाका थोडे या कश्ट जाता. सो मागीर मॅम शिकयलें. मागीर ती कशी म्हळ्यार दुड्ड घेयनाशिल्ली क्लासीसाक. फ्री ऑफ कॉस्ट शिकयता आशिल्ली. तेन्ना ती मिगेल म्हळ्यार हांव शिकयताना वग्गी ग्रास करता आशिल्लो. तशी तीन कसं म्हळ्यार तूं नेक्स्ट CA कर येता म्हूण आनी ती म्हाका डिटेल्स दिला. सो मिगेलान एक बेस्ट फ्रेंड आशिल्लो सिद्धेश म्हणून. सो आमी दोगांय एनरोल केल्ले CAक. सो मागीर डिग्री जावचे फुडें आमी CPT पास जाल्लींची सेकंड अटेम्प्टांतू दोगांय हांव आनी सिद्धेश. मागीर डिग्री आसतना हांव इंटर बरयलो. डिग्री फायनल इयर म्हणटाना हांव A ग्रुप क्लियर जालो. सिद्धेशाक कसं म्हळ्यार तो ड्राफ्टिंगांतू बुदवंत आशिल्लो. सो तो कसं केलो म्हळ्यार CS कंटिन्यू केला आनी LLB करून तो CS जालो. हांव CA लायनार कंटिन्यू केलो. हांव पास जावन मागीर आर्टिकल्सांनी जॉयन जालो. ताजे मध्य हांव एक बँका काम केलेलो. सो मागीर त्या 2 months आशिल्लो. मागीर त्या वर्क म्हाका सेट जायना म्हणून हांव CA कंटिन्यू केलो मागीर. ओके. सो तुम्ही सांगले कसं म्हळ्यार संध्या मॅम तुमकां एक मोटिवेशन जावन आशिल्ली, गाईड जावन आशिल्ली केन्नाय. सो आमी तदन शिकताना आमगेले टायमारी म्हळ्यार मिगेले तुगेले परस सदां एका टायमारी म्हणून सांगून तर एका जनरेशन म्हणून येता. सो त्या टायमारी 3 वर्साचे आर्टिकलशिप आशिल्ले. आतां त्या 3 दुखून 2 वर्सां येयला. सो तूं तदन कशी चॉयस केल्ले, खंयची फर्मा वचुका, प्लस तुगेले आर्टिकलशिपाचे अनुभव खंय केलेले आनी तशीच आर्टिकलशिपाचें म्हत्व कसलें
ताजे युसेज आयची दिसाक प्लस ऑल्सो तुका एग्जाम ओरिएंटेड कशी जाता तुका आर्टिकलशिपाचें म्हत्व कसं जालें म्हणून सांगून आमगेले एक विक्षकांक सांगता आशिल्ले. हांव 2 मंथ्स एक कडेन काम करता आशिल्लो. सो तेन्ना रिजल्ट आयला इंटर ए ग्रूप क्लियर जाला म्हूण. सो तेन्ना कशें आशिल्लें म्हणल्यार ए ग्रूप क्लियर जाल्यार हांव आर्टिकलशिप जॉयन जावें. वय सो म्हाका तेन्ना हांव रिसर्च करतना श्रीरामुलू नायडू म्हणून एक फर्म आसा. सो तेन्ना त्या टायमार नंबर 1 आशिल्लो त्या फर्म. वय सो त्या मिगल फ्रेंडान सांगला. सो हांव मिन्स त्या रिजायन दिवन नेक्स्ट डेची हांव ओंग येवन उरलेलो आर्टिकलशिपाक जॉयन जावचो म्हूण. सो सरान इंटरव्यू घेतला आनी म्हणलें मंडे येवन जॉयन जा म्हूण. हांव सॅटर्डे जॉयन करलो, मंडे येवन जॉयन जा म्हूण सांगला. सो आर्टिकलशिपा जॉयन जालो. सो थंय म्हाका फस्ट मेळ्ळेलें पोरा जाणांक कशें म्हणल्यार विंगड फर्मान तूं बूक किपींग टॅली तशें. म्हाका म्हगेले लक चांग आशिल्ले निमित्त म्हाका डायरेक्ट कंपनी ऑडिट मेळ्ळा. सो कंपनी ऑडिटा म्हाका म्हगेलो सिनियर डायलन रिबेलो म्हूण ह्या 2012 विशय सांगता आसा हांव. सो तेन्ना देखून डायलन रिबेलो म्हगेलो मेंटर जावन आत्तां थंय हांव तागेलो कम्युनिकेट आनी तागेलो वर्क करतास. पुरा स्टेजार म्हाका ताणें मस्त हेल्प केला. वय सो आर्टिकलशिपाचे तुमकां इम्पॅक्ट आयचे दिसाक तुमकां प्रोफेशन वताना मस्त हेल्प पडता आसा. तांतू तुमकां मस्त बेनिफीट जाला. आनीक मुगेल कसा प्रश्न म्हणल्यार आर्टिकलशिपान तूं त्या 3 वर्सान तूं कसो तुमी प्रॅक्टिकल नॉलेज घेतलेलो आसा, एग्जाम्सान तूं तुमकां यूज पडलेलो आसा. वय ऑफकोर्स मस्त यूज पडटा. एक्झाम्पल आतां हांव कंपनी ऑडिट म्हणलें. कंपनी ऑडिटान तूं स्टँडर्ड्स आनी ताजे प्रकार डिस्क्लोज करता. सो त्या म्हाका एग्जामा वाजितान हांव ह्या कंपनीन तूं वर्क केलेला. सो म्हाका एग्जामान त्या पॉयंट्स बरोवचे उडगास येता. इवन ऑडिट सब्जेक्ट तशीची. ऑडिट आमी वचून टिक्क घालचे न्ही कळ्ळा. ऑडिटाक ते स्टँडर्ड्स आसा. एक्झाम्पल गोईंग कन्सर्न कसन पळोवका त्या आमी त्या अनसर्टेनिटी खंयची टायपार आसा म्हणून आमी त्या टिक करका कळ्ळा. म्हळ्यार त्या तसं सिच्युएशन एक्जिस्ट करता म्हूण पळोवका. ಒಟ್ಟು आमी ग्रीन आनी रेड मार्कान टिक केल्यार जायना कळ्ळा. सो त्या इतक स्टँडर्ड्स हाडला. सो त्या कळल्यार तितलें तुका एग्जाम क्लियर करूंक आनीक इजी जाता. इजी जाता. सो इवन डायरेक्ट टॅक्स जावं इनडायरेक्ट टॅक्स जावं तुमकां डायरेक्ट लिंक करूं जाला. करेक्ट. मस्त वय मस्त यूजफुल जाला. मस्त हेल्प जाला. वय सो तशीच ही CA एग्जाम्स म्हणल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರಿದ ತಂಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ घेतांची म्हळ्यार एक तितली इजी जावन पास दवरता सर लायक एग्जाम न्ही 5% 10% भितरी तुगेले पास पर्संटेज आसचे. सो खंयची एक अटेंप्ट फेल जालेलो म्हळ्यार तुमकां ते मेंटली कशें हँडल करता आशिल्लीची तशीच ही वयल अटेंप्टाक म्हळ्यार अपकमिंग अटेंप्टाक तुमी कशी मेंटली प्रिपेर जाता आशिल्लीची कसं मोटिवेशन आशिल्लें हें हांव तुका क्वेश्चन निंगूचें कारण कसं म्हणारी ऑलमोस्ट 75% 80% एग्जाम एपियर जाता स्टुडंट्स दे आर रिपीटर्स. सो तुम्ही कशी मेंटली प्रिपेर जाता आशिल्लीची कशी हँडल करता आशिल्ले म्हणून सांगून सांगल्यार हे विक्षकांकय मस्त सहाय जाता तूं. सो तुमगे लेखन भाऊ आणि तुम्ही कशी प्रिपेर करता आशिल्ली म्हणून एक तुम्ही डिटेल्ड जावन सांगल्यार लायक हांव इंटर आनी फायनल मस्त अटेंप्ट घेतला. सो म्हाका मोटिवेशन कसन म्हळ्यार पळय इंटरान कशें म्हळ्यार हांव एक 4 अटेंप्ट गेला. हांव एग्रिगेटर 1 मार्कान गेलेला 149 149 149 149 कळ्ळा 4 अटेंप्टाक. सो हांव खंयची एक मिस्टेक करता आसा. सो हांव त्या पेपर हाडूसून म्हगेलो विकनेस पळयता आशिल्लो खंय मिस्टेक करता आसा न्ही पुरा म्हूण. सो हांव तांतू वर्क करता आशिल्लो. मागीर हांव फायनलाक हांव फेल जालेलो तेन्ना हांव मोटिवेशन कसो म्हाका रँक काडूंक आनीक पण चान्स दिल नवा म्हूण देवान. सो हांव तशी प्रिपेर कर नाजाल्यार मोटिवेशन ना. आतां विराट कोहलीन म्हणला बरेचे रूटीन इज मस्त बोरिंग कळ्ळा. सो तूं केन्नाय कन्सिस्टन्सी जावन आसका. पळय ह्या वज्जितान मस्त 1000 इतलो आलोचन येता कळ्ळा. पुरो जन मिगेला पशी मुखार वता सांची चांग जॉबार आसांची घर घेता सांची पुरा म्हूण पुरो जण मुखार वचना. तूं असील कडेन आसता एक 4-5 वर्स करून BCom आनी इंटर डिग्री तितलेची एक 4-5 वर्स करून इवन विंगड कसं व्हॅल्यू एडिशन आसना आतां सोडला रे. सो म्हाका त्या एक मोटिवेशन आशिल्लें म्हळ्यार हांव करूंकाची नेवर गिव अप एटिट्यूड आशिल्ली म्हाका तशी. ओके. सो म्हाका एक तुमगेली सदां एक लास्ट एक 10 वर्सां परिचय. सो हांव प्रतिपटी तुमकां मेळटाना चड जावन
की हांव पळयता एग्जाम्सा विशयी हांवें मस्त अटेम्प्ट घेतला, तुमी मस्त अटेम्प्ट घेतला. हांव प्रतिपाटी उलयतना तुमी पॉझिटिव्ह उलयतांची. सो तुमी सांगचे प्रकार कसं म्हणा पॉझिटिव्ह मायंडसेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हाका एक. आनीक हांव रिसेंटली लिंक्डइनार तुमगेले एक पोस्ट पळयलें. त्या पोस्टान तुमगेलो एक जर्नी लास्ट इतले वर्साचे फ्रॉम दी डे यू जॉईन PU ते देखून तुमी डिग्री येयले ते देखून मागीर सदन RCB लिंक केला तुमी. RCB कशी 8 वर्स घेतला. सो तुमगेले एक जर्नी एक समवेर नंबर ऑफ इयर्सा विशयार न्ही बट लायक एक जर्नी फ्रॉम फेल्युअर्स टू लायक वॉट एवर सक्सेसफुल. सो ताजे विशयार तुमी एक हांग एक सांगेत की मिगेल आनम सिकेनल कसन म्हळ्यार केन्नाय तूं या डिसर्टन जावचें नज म्हणून हांव केन्नाय म्हळ्यार इवन हांव बेजार दाखोवन जे दिनाशिल्ली मिगेल आनम केसन कित्याक म्हळ्यार हांव बेजार कोण घेतला मिगेला चड तांणी बेजार करतांची म्हूण. करेक्ट. सो ताकाची हांव प्रिटेंड टू बी या आशिल्लो जाल्यार हांव पॉझिटिव्ह मायंडसेट आशिल्लो केन्ना कळ्ळा. सो हांव वीक जाल्यार मिगेल प्रिपरेशन मस्त डावन वता कळ्ळा. इवन हांव एग्जाम जाल्या नंतर समेत फुल म्हळ्यार चांग असो चांग ना जावं हांव खुशीर आसताचें म्हळ्यार मिगेल 100% दिला पॉझिटिव्ह मायंडसेट. पॉझिटिव्ह मायंडसेट. बेसिकली तुमी सांगचे कसं म्हणा पॉझिटिव्ह मायंडसेटार केन्नाय आशिल्ले तुमी. सो दॅट इज द रिजन तुमी मेन मोटिवेशन आशिल्लें. करेक्ट करेक्ट. ओके. सो तशीच तुमी ओल्ड स्कीम पळयला मागीर न्यू स्कीम पळयला. ओल्ड स्किमा देखून न्यू स्किमाक ट्रान्सिशन कसं म्हणा 8 पेपर आशिल्ले 6 पेपरार येयले. तुमगेल प्रकार न्यू स्कीम आनी ओल्ड स्किमा कसो डिफरन्स आसा तुमी कसो डिफरन्स फील केले. हांव ओल्ड स्कीम स्टुडंट त्या कशी जालें म्हळ्यार हांव एग्रेटार एक अटेम्प्ट फेल जालो हांव ओल्ड स्किमांत. सो नेक्स्ट अटेम्प्ट कशी म्हळ्यार आतां क्वेश्चन पेपर चेंज केल्ले म्हळ्यार हांव रिजल्ट कळ्ळो. हांव एक प्रिपेर केला जाल्यार म्हाका आनीक क्वेश्चन पेपर आयला म्हण कितें जालें. या ओल्ड स्किमान तूं अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हूण आशिल्ला. न्यू स्किमान तूं इंडेयस म्हूण जाला. त्या विंगड कॉन्सेप्ट जाला. असो म्हाका कशें म्हळ्यार अकाउंटिंग स्टँडर्ड विसर का इंडेयस शिकूं का हांव दोन्ही मिक्सअप केल्यार आमगे प्रेझेंटेशन आनी कॉन्सेप्ट मिसमॅच जाता. एब्सोल्युटली विंगड कॉन्सेप्ट्साची कळ्ळा. सो म्हाका त्या एक 2 अटेम्प्ट म्हाका हांव कशी म्हळ्यार हांव वाजय इंटराक हांव वाजयला सेल्फ स्टडी मागीर संध्या मॅमल गायडन्स आशिल्ला. सो फायनलाक हांव क्लासीस घेतिल्ले कॉस्टिंगाक आनी FRाक. त्या मस्त म्हाका कश्ट जाता आशिल्लें म्हूण FR घेतिल्लें म्हळ्यार इंडेयस कॉन्सेप्ट आनी मिगता हांव ह्या क्लासीस घेतिला. कॉस्टिंगाक म्हाका चांग स्कोर करका म्हणून हांव तांतो आशिल्लो. सो हांव सेकंड ग्रुप पास जाल्यार ओल्ड स्किमांत, फर्स्ट ग्रुप पास जाल्यार न्यू स्किमांत. न्यू स्किमांत तपास न्यू स्कीम आयला लॉ आनी कॉस्टिंग काणू त्यांनी स्पॉम म्हणून एक या केला. त्या मल्टिपल चॉयस ऑनलाईन एग्जाम आशिल्ला. करेक्ट. सो आतां तुमी न्यू स्किमा विशयी उलयले 8 सब्जेक्ट आशिल्ले 6 सब्जेक्ट पावला आतां. सो तूं तुमगेल स्ट्रॅटेजी आनी वेदर रिपिटर्स असो एक फ्रेशर असो तांणी कसो स्ट्रॅटेजी कोरयता सब्जेक्ट वायज तुमगेल कसले टिप्स आसल्यार तुमी दिव येता. एक दोन्हीची कसं म्हणल्यार ओवरऑल 2 ग्रुप कोण बरयत जाल्यार ऑर ग्रुप वायज बरयत जाल्यार तुमगेल सेटा दोगून कसं टिप्स. आत्ता न्यू स्कीम पळयल्यार दोन्ही ग्रुप ओटू बरोवचे एक बेटर ऑप्शन म्हणून दिसता. इतक म्हणल्यार ओपन बुक म्हणून एक सब्जेक्ट आसा सेकंड ग्रुपान. त्या ओपन बुक कशी म्हणल्यार पुरो सब्जेक्ट इन्क्लूड करून एक सब्जेक्ट. सो तूं फर्स्ट ग्रुपाचे नॉलेज आसका सेकंड ग्रुपाचे नॉलेज आसका. सो टायम सेव जाता आनी ओगी क्लियर करूंक चान्स आसा. पुरा नॉलेज नाशी तूं ओपन बुक एग्जाम दिवचे जायना म्हाका गोत्तशिल्ले प्रकार. सो तशें मागीर तुमगेले स्ट्रेंथ पळोवप मिगेल स्ट्रेंथ कसं म्हळ्यार प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स हांव मस्त चांग आशिल्लो. एग्जाम्पल या AFM असो कॉस्टिंग असो. सो इवन म्हाका डायरेक्ट टॅक्स मस्त इश्ट कळ्ळा. सो हांव त्या मस्त 100% प्रिपेर करून वता आशिल्लो. म्हळ्यार म्हाका मिगेल कशें म्हळ्यार तांतू चांग मार्क कळ्ळार मिगेल ऑडिटांत आनी हांव लॉन तूं थोडे या करयता म्हूण उणे मार्क कळ्ळा थंय सेट ऑफ जाता आशिल्ला म्हूण तशी कॉन्सेप्ट आशिल्ला. सो तुमगेले तुमी सांगची कोर स्ट्रेंथ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट. सो FR AFM तशीच ग्रुप 2 तूं DT अँड IDT. सो तुमी सांगचे आशिल्ले कसं म्हणा तूं स्ट्रॉंग आशिल्ले निमित्त तुमकां ते ओवरऑल
थिअरीन तू सेट ऑफ करू जात Correct. का म्हणून सांगून इवन पळय ओपन बुक ಅಂತ हांव economic law म्हणून असेल म्हाका तेन्ना. ओके सो हांव economic law 59 मेळ्ळा. इवन कॉस्टिंग अंतू 55 प्लस मेळ्ळा. तशी म्हाका त्या ग्रुप फुल हांव क्लियर करूं जाल्ला. मागीर फर्स्ट ग्रुपान तूं म्हाका AFM तू एग्जामशन मेळ्ळा 66 काण. सो म्हाका 42 कळ्ळारी हांव दोन्ही सब्जेक्ट पास जाता आशिल्लो. सो लकीली ह्या पंत रिजल्ट आयला तेन्ना पास जालो तेन्ना 41 ऑडिट 55 म्हाका FR अंतू मेळ्ळा. तशीच आमगेली शूट प्रति अटेम्प्टाक MTP RTP सिरीज तशीच पास्ट क्वेश्चन पेपर्स असता. ह्या तुमगेले स्टडी जर्नीन तू और एग्जाम्साक तुमकां कसले यूज पडलेलस की हेल्प पडलेलस की हां भाई मस्त यूजफुल जाला. त्याला तू त्या RTP MTP करचे पुढे तुका कॉन्सेप्ट आणि एक पंत सम वजून जावन असका. वय आणि सेकंड टाइम रिव्हिजन करताना तुम्ही त्या यूज करेत म्हणजे तुमगे कितले प्रोग्रेस जाला त्या मेजर करू का. वय इथे म्हणा ಕೆಲವು पंत कसं म्हणा ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ RTP MTP वर्कआउट करताना नर्वसनेस येता. सो तांगेल पूर प्रिपरेशन वाढजात. सो हांव कसं म्हळ्यार फर्स्ट त्यांनी बेसिक गट्टी कोण घेऊ का मागीर तुमगे प्रोग्रेस मेजर करू का तुम्ही RTP MTP या यूज करायता. त्याला आता रिसेंटली अटेम्प्ट पळयताना ऑलमोस्ट RTP MTP दाखवून आयलेले क्वेश्चन्स वय आणि एक मेन कसं म्हणणारी हांव चड दोन पळयलेले स्टुडंट्स कसं जाता म्हणणारी एग्जामाचे 3-4 महिने लायक प्रिपेर करतांची पॅनिक जावची की म्हणणारी एग्जामाचे फुल दिसू आणि एग्जामा दीस सकाळी एग्जाम दंपार आसता 1:45 देखून स्टार्ट. सो ते फुल दिसू आणि ते म्हणून 1.5 days कसं असतं इट इज व्हेरी क्रुशियल. तंतू आम्ही पॅनिक जाल्ली म्हणून जाल्यार एग्जाम लायक वचना म्हळ्यार मिगेले एक ओपिनियन. सो ह्या 1.5 दिसांतू आम्ही कसं माइंडसेट असका कशी प्रिपरेशन करका आणि कशी पॉझिटिव्ह असका तुम्ही कशी पॉझिटिव्ह आशिल्लींची त्या 1.5 दिवस कसं नाही स्ट्रॅटेजी असं म्हणून तू त्या 2 मंथ दाखवून आलोचन कोणी हो का. हो इतक म्हणणार 2 months तू कसं वाजीत म्हण 1.5 days भितर कितलं या रिव्हिजन करका आणि 3 घंटे भितर तू कशी पेन डाऊन करका म्हणून Correct. अशा. सो तू लास्ट 1.5 day तू स्ट्रॅटेजी करू जायना. या 2 months दाखवून ए पर्यंत वाजून जाता सेकंड रिव्हिजन टाइम तू प्लॅन करका या कितले टाइम भितर फिनिश करका. सो तेन्ना तू 1.5 days भितर फिनिश करू जाता ना जाल्यार या जायन म्हळ्यार रिव्हिजन करू जायना. त्याला तुम्ही पॉझिटिव्ह माइंडसेटार रिव्हिजन कर जायना म्हणून केल्यार जायना केन्ना काय तू जत्त म्हणून केल्यार तितले तू त्या प्रिपरेशन कंप्लीट जावच्या. सो त्या माइंडसेट दवन घेऊ का. सो हांव ह्या क्वेश्चनात तुमकां आतां निमगीत आसा म्हणल्यार तुमगेले जर्नी कोण तर ह्या क्वेश्चन निमगे म्हणून पेंडींग दवरलेले. सो पयली जनवरी अटेम्प्टाक रिजल्ट येयले पयली मार्च 1st. सो साधारण सगंट संजे म्हणटाने येईल उडगास म्हाका सगंट नंतर रिजल्टाचे दिसू ओके रिजल्ट फुल दिसू पुरे स्टुडंट्स नॉर्मल पॅनिक जातांची रिजल्ट येईल क्षण म्हणारी त्या दिसू तुमगेले सकाळ दुखून संजे ताई कशी गेल्ले संजे रिजल्ट पळयताना कसं रिॲक्शन फर्स्ट रिॲक्शन कसं जालें अँड त्या दिसाचे तुमगेले कसं अनुभव म्हणून सांगून एक विक्षकांक तुमगेले कुशी क्षण ते. सो हांव हे क्वेश्चन लास्ट कशाला दवरला म्हणणारी एक उद्देशानं दवरलेलं कसं म्हणून तुमगेले जर्नी कळून न्हू मागीर विक्षकांक कळका कसं म्हणणारी जर्नी कळतरी तुमगेले रिॲक्शनाचे कसं ते म्हणून सांग. नॉर्मली हांव रिजल्ट घरा सांगा ना मिगेला आनम्माक म्हळ्यार त्यांनी फुल दिवसांनी सांगा त्यांनी न्हीद आनी येना तांकां म्हळ्यार कसं जाता आमगे मिगेला फस्ट चड पॅनिक त्यांनी जाता रिजल्टा दिवस. सो हांव कळना मागीर हांव नॉर्मली आस पळय रिजल्टा दिवस घरा अशें म्हणून नासलें मिगे फ्रेंड्सान फोन करून सांगचे रिजल्ट आयला हांव केन्ना म्हणचे भायर तांगे त्यांनी सवतशी कसं एक रिजल्ट जावन सिरियसनेस ना तू भोंवता आसता ना म्हण. सो ह्या टायमार त्या प्रॉब्लेम येवची नाका म्हणून हांव घरांत आशिल्लो फस्ट कसं आशिल्लें म्हळ्यार 1 घंटा येता म्हणून आसलेला. सो हांव 1 घंटे वेट केला रिजल्ट येयनी मागीर ಕೆಲವು जणांनी म्हळ्यार 1 or 2 o'clock भितर येता म्हूण. सो हांव जेवण करून आनी रेडी जावन बसलो या लोड केला ना कसं रिजल्ट येयनी. सो म्हाका आनी मिगे फ्रेंड्सांनी गोताच म्हण म्हाका न्हीद चड कळ्ळा. सो हांव दनपार न्हिदलो कळ्ळा यार आनी उठून न्हिदोन जातर उठून जातर पळोवया कसं नाही म्हूण कळ्ळा. हांव मागीर 2-3 न्हिदलो उठून जातर पळयला आनी रिजल्ट येयनी. सो आमगेले रुटीन करता चमकलो मागीर ಕೆಲವು जणांनी म्हळ्ळें 6 घंटा म्हूण.
स गंटा कशी म्हळ्यार आमगे ते आव आम विष्णू सहस्रनाम मस्जिदांची स दोकून 6:30 ते कळवा. सो आमिगेल बहिणीक मिगेल एडमिट कार्ड पेटेल आणि म्हणली तेका रिझल्ट येतरी या पडला हांव विष्णू सहस्रनाम वज्जू बयसता म्हणून. सो आमगेले 6 गंटे स्टार्ट केला 6:25 फिनिश जाला. सो बहिणीन मेसेजेस म्हणून पडेल 5 पॉइंट ना या. सो हांव व्हॉट्सअप पळयता मिगेल फ्रेंडाला एकल्याला मेसेजेस इला रिझल्ट आयला म्हणून. सो केन्नाय हांव पळयना इमिडिएट पळयना म्हळ्यार म्हाका थोडे भंय जाता पॅनीक जाता. सो फर्स्ट टायम हांव रिझल्ट पळयला फर्स्ट पळयला सक्सेसफूल नम्मा म्हळ्यार CA जाल्लो हांव म्हूण मिगेल पयशी खुशी मिगेल तन्नी रडलींची खुशी रेंची हांव म्हळ्यार इतले फेलियर पळोवन सो म्हाका नॉर्मल फिलिंग्स हे बी तुमकां ते ऍक्सेप्ट करूंक ये गेले. सो तुमकां एक पाटी आतां पास जातरी तुम कॉन्फिडन्स लेवल जो एक हॅपीनेस जो ताजे एक अनुभव तुमगेले. हांव रिझल्ट येता सक्सेसफूल म्हणटा मिगेल नಮ್ಮन पूरा जण सांगले एक पंत हांव पास आना निमगिला रिझल्ट पासच ना म्हूण आन म्हळ्यार रिझल्ट पेटाय म्हूण मागीर पास पळयला सक्सेसफूल म्हूण आसिला कळवा. सो त्या मुवमेंट फील कशी म्हळ्यार रिलॅक्स फील कळवा. ओ एक बर्डन उण जालें ना म्हूण कळवा. हॅपीनेस पयशी म्हाका सॅटिस्फॅक्शन असेल त्या दिवस इवन सकाळी उठयता ना जाल्यार ओ मिगेल आनी CA जायनी म्हूण एक त्या बेजार आसतशील केन्नाय डेली उठयता जाल्यार आतां एक रिलॅक्स एक हगूर जाल्लेशें म्हाका मिगेल या टेन्शन म्हूण. ओके. सो तशी जी तुमगेले तुम्ही सांगिल्ली वरी लॉंग जर्नी तू एनी टाइम बार तुम खंयचे एक समयांतू तुम कोट्टू रबिले और चियर लीडर्स म्हूण येता तुम केन्नाय तुमकां लोट्टू रबून सोंड घालून आशिल्ले जन कोण. फर्स्ट मिगेल नम्मा तांकां हॅट्स ऑफ दिवका कित्याक म्हळ्यार केलो जन म्हणटा एक 2-3 अटेम्प्ट क्लियर जायन जाल्यार सोण विंगड पड नाजाल्यार विंगड जॉब वचून मिगेल नम तशें न्हय तेन्ना म्हणल्यार पळय इतली थंय आयला एक त्या फिनिश कोरनूची तूं विंगड करचे चांग अशें दीस म्हाका या मागीर तुगेलें इश्ट तुका कसन दिसता आतां म्हाका म्हळ्यार स्टार्टींग दोकूनची CA कंप्लीट करता म्हणून त्या मनांत आशिल्लें इवन मिगेल फ्रेंड्सां पुरा जाणां गोतात CA कंप्लीट करपाची म्हणून बयसिल्लो. तशें हांव बँगलोर ऑफर आयल्यार समेत हांव वच्चें नाशिल्लो म्हळ्यार आतां कामाच्या अमकार म्हाका वजूचे रज मेळना सो त्या आनी इश्यू जाता आशिल्लो ताका हांव मिगेल सिनियराला सांगला डायलन जाल्यार सांगला पण म्हाका गांवान सोडून वच्चें ना आनी म्हाका एग्जामाक प्रिपेर करता. सो तागेलो तो असायनमेंट बेसिसार काम करता सर तो एक मिगेलो रब्बिलो केन्ना 2012 देखून आत्तां थंय तो मिगेल नम्मा आनी भयणी वटू तो असेल सपोर्टाक. मागीर आनेकलो मिगेल फ्रेंड म्हळ्यार सुनील पै म्हणून तो CA जावन वायन तू काम हांव विकेंड्स ताका फोन करचे मोटिवेशन तो सांगता या करयत अशी स्ट्रॅटेजी करयत आनी पुरा म्हूण. आनेकलो मिगेल फ्रेंड किशन तो मिगेल फुल्ल सपोर्ट आशिल्लो. आनेकलो मिगेल CA फ्रेंड म्हळ्यार आदर्श एक 2 अटेम्प्ट फुडें हांव फेलियर जाल्यार तेन्ना तो म्हणलो तूं एक कसन जावं एक्टिविटी स्टार्ट कर म्हूण. सो ताणें म्हाका बॅडमिंटन इंट्रोड्यूस केला लास्ट हांव 1.5 years देखून हांव बॅडमिंटन खेळटा. सो तशी निमित्त आसपण म्हाका हांव केन्नाय फ्रेश आसता मागीर वजूच्याक आनीक मूड आसता ना जाल्यार तुका या पळय केन्नाय वजूच म्हळ्यार एक बोरींग अशी कळवा इवन CA सब्जेक्ट तशीच आसा खंयचे इंट्रस्टिंग म्हणून थोडे उणे कळवा. तशी तूं कसन जावं वॅल्यू एडिशन म्हळ्यार एक्टिविटीज तूं इन्क्लूड करूं का तुगेल्या रुटीन लायफान तशी हांव बॅडमिंटन ऑप्ट केला आनी या मोटिवेशन जावन तर तशी हांव क्लियर तुमगेले सराउंडिंग कसं जन आसा तुमकां ऑलवेज सपोर्टिव्ह आणि एस्पेशली फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून तुम्ही सांगचे. करेक्ट. सो आतां तुमगेले आनीक एक गायडन्स अपकमिंग स्टुडंट्साक तुम्ही दिवच जाल्यार से मे 2026 अटेम्प्टान तू फ्रेशर असो रिपीटर असो सो त्यांनी कसं स्ट्रॅटेजी करतात त्यांनी म्हणणारी वरला ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी 1 महिनो मात्र वरला तांकां. सो ह्या 1 महिन्यान त्यांनी मेन कसं फोकस करता म्हळ्यार तुम्ही गाईड करता. हांव तांकां कसं म्हणटा फर्स्ट ऑफकोर्स पॉझिटिव्ह मायंडसेट आसता मागीर तांणी एक प्लेसार बसून वज्जू का म्हळ्यार 1 घंटेकी 2 घंटेकी सम म्हळ्यार कसन कॉन्सेप्ट करतांची मागीर एक पण वज्जून जाता रात्री न्हिदच पडके एक रिविजन करता मागीर टायम टेबल फॉलो करता कळवा म्हळ्यार CA म्हणटा डिसिप्लीन असू काची. सो तशी तांणी टायम टेबल करून वाजयल्यार आनीक तांणी पास जावच्याक सेल्फफुल जस्ट स्लीप सायकल
हा स्लीपले सायकल 6 to 7 hours दोन घेऊ. हा मिगेल कशें म्हळ्यार हांव सकाळी वगी उठयता सो रात्री बसता त्याला मग कशी म्हणा मध्ये 1 घंटो न्ही जावूंक आसयला सो तेन्ना हांव फ्रेश अप जावन फूल डे हांव चेअरफुल आसता सो आनी वज्जूचे काय मस्त इंट्रस्ट आसता सो म्हाका. सो तुमगेले पर्टिक्युलर जावन तुम्ही सांगची कसं म्हणणार टाइम टेबल फॉलो करांची डिसिप्लिन दवरून घेयांची प्लस फोकस ऑन दी गोल. भाई आणि एक कन्सिस्टेंसी आसका पण आज 12 घंटे बजेला पाई 4 घंटे बजेला त्या वर्कआउट जाय सो आज 8 घंटे बजेला पाई 8 घंटे बजायची सम सो उणी करू वच्चू नकांची आ चड करू जायन जाल्यार तुम्ही कन्सिस्टंट जावन कितले वाजयता त्या सम वज्जू कामा उतरा. सो तुम्ही हांगे येवन आजी का तुमगेले कसं की जर्नी मना असेल पुऱ्या विषयी तुम्ही शेअर केलेलं असं तशी नेक्स्ट जनरेशनाक कसं कोरका म्हणाले एक तुम्ही गायडन्स दिलेले असा. सो विश्व कोंकणी केंद्रानं तशी मिगेल तर्फेन तुमका हार्दिक धन्यवाद दिवचा का विच्चू पावता. थँक्यू विश्व कोंकणी केंद्राक आणि उपेंद्र शेणैक मिगेल इंटरव्यू कळलेला का. ह्या सिरीसाचे ह्या एपिसोड हांगाक मुक्ताय जाता. पुराय जनाका हांव धन्यवाद सांगता. तशी ह्या व्हिडिओ पुराय जन लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करांची. धन्यवाद.